काल धारमोंडा सांकवाडा हांगासर रगडा रिवराचेर एक 6 जाण पिकनीक करपाक लागून गेल्ले आनी तातूंतलो एक खुशाली मापारी वो बॉय 54 इयर्स वो खंय तरी उदकांत देंवन न्हांवपाक म्हणून देंवलो आनी पेंवतना ताजो स्टॅमिना खंय तरी हें जालो आनी तो खंय तरी बुडलो आनी ताची डेड बॉडी जी आहा जी आयज पुलिसांनी रिकवर केल्ली आसा। वो मापारी जो आहा वो हेजी एज आहा 54 इयर्स। वो रावपी पाणची धारपणडीचो सांकवाडेचोच आनी वो गोवा डेरीन कामाक आसतालो। हे 6 जाण खंय तरी पिकनीक करपाक म्हणून गेल्ले तितले 3 जाण रिटर्न आयले आनी 3 जाण फाटल्यान रावले तेन्ना हो खंय तरी उदकांत देंवलो आनी न्हंय पलतडी मारतना एक पलतड मारली जाल्यार दुसरी पलतड मारतना हे कडेन जावना आनी खंय तरी तो उदकाच्या लोटान तो व्हांवून गेलो आनी आयज तेजी बॉडी जी आहा ती रिकवर केल्ली आसा। कुळे पुलीस स्टेशन जे आहा ते फुडली तपास काम तेंचें चालू आसा। सांकवाडेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू।